श्रीपाद भाऊ नाईक आमचो 5वे फावट नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून हांगासर उबो रावल्लो आसा आनी आयज तांचो जो दौरो आहा हो थिवी मतदारसंघान आहा। सकाळसून आमी कामुर्ले, कोलवाळे, मागीर थिवी, आतां थिवी करून आमी रेवाड्या पावल्ले आहा आनी सांगपाचें म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर असो उत्साह आहा। लोकांनी जशें भाऊन सांगलें की खुबशे लोक म्हणटा भाऊ तुवें येवपाची कितें गरज आसली, पण एक शिष्टाचार्याचो भाग म्हणून भाऊ विजीट करूंक येयल्लो आहा। लोकांचे पॉझिटिव्ह प्रतिसाद मेळटा। लोक वयताले की आमी येवपाची गरज ना, तुवें आनी हांगा येवपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा। तुम्ही ज्या पद्धतीने काम केलं लोक जाणात, आम्ही ज्या कम्युनिटी हॉल आपल्या कम्युनिटी हॉल उबी आसा हांव सुद्दां खासदार निधीतून फाटल्या टर्माक बांदिल्लो आसा। अशे तरेची कामां जवळ जवळ संपूर्ण 4 टर्म म्हणून आमी 1000 प्रोजेक्ट पूर्ण केले। अशे तरेचे हॉल जवळ जवळ आमी 85 आसपास आमी बांदले। त्याच बरोबर मोठे जे काही हे आशिल्ले तातूंत स्मशानभूमी आशिल्लो ताचो अहवाल आमी गेल्या 15 दिसां प्रसिद्ध केल्लो आसा। गेल्या 3 फावटीचो अहवाल आमी प्रत्येक 5-5 वर्सांनी दिताले। ह्या फावटी ह्या 5 वर्सांचो अहवाल मी जनते समोर आमच्या वोटरां समोर दवरलेलो आसा। ताची बुकलेट ही सगळ्यांच्या हातान पावल्ली आसा आनी ताचेर डिटेल आसा, खंयचे गांवांत कितले पयशांचे खंयचे पंचायतीक काम केलें, कसलें काम केलें हेय तातूंत डिटेल आसा। आनी म्हणून जनता जी आसा ती बरो खूश आसा की जो प्रोजेक्ट पंचायतीन मागलो तो प्रोजेक्ट आमी तांकां दिलो।